आयच्यानुसार संपलेल्या आर्तेमिसिया फेर्नांडीसाक जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मुखार भाव भयणो, आयज जेजू मिसाची भेट आमकां फळादीक जावपाक आमी संधान करप म्हत्वाचें म्हूण सांगता. मीस थिंगाच दवर, दुस्मानकाय संपय आनी उपरांत मीस भेटय. तर संधान करप म्हत्वाचें. दुस्मानकाय सगळी पयस करूंक मोगान शांतीन एकचारान जिवंक हेमसान मागुया. दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पत्नी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाक चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. कसो बेगीन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें दे सगळें तुजेच स्थान उपजवता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतयेन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी एलिजान आहाबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पी. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवूंक आनी पियेवंक गेलो तेन्ना एलिजा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड दोंपरांनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिजान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7वे पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाताच्या तोळाता येद्दें दर्यांतलें एक खूब वयर सोदता. एलिजान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस सांपडचे आदीं तुजी गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इलें इलें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी दारींनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून आहाब जेझरेलाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपले न्हेसपा आवरण भेंडाक कोवून तो आहाबा फुड्यान धांवलो आनी जेझरेलाच्या दारवंट्याशी पावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. पोतून म्हणुया, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबांपोणां तिका सुफळ करताय. दाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपट भरून व्हांवता. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. अशी तूं कोत्ताय जमनीची तयारी. कोसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एकसारकी सोपाट कोत्ताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजत रावताय. तिंच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. तुज्या बऱ्यापणा वरसभर आमकां मेळटा फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगल्या जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर सूर्यान भरपूर मेळटा चोरो. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, शास्त्राच्या आनी फारिजेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी जिवेशी मार्ग नाका. जिवेशी मार्ग तितलो ह्या सगळे मुखार दुनिया मुखार जाता. अशें आमच्या पुर्वजांक
सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक गलतो म्हणत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका अरे देव दोन नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो हेणकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. हे पासत तुजें दान भेटून वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करून कसलें कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसर वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान मेळटलें. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतना तुमचे मदीं उगडासलो थोडो बरे भाशेन सोंपय ना जाल्यार फुडें तो तुका विधीदाराच्या हातांत दी, विधीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालता आनी तूं कोणकोणीक करची. हांव तुका खरेंच सांगता, एवढी दोगडी बारीक बरी सोड, पूण थंयचो तो सुटचो न्हय. जेजू क्रिस्ताचे स्वरूप कितें म्हत्वाचें तें सांगता. समजा कोण आनी मागीर दिसाची बॅट मेळटली म्हणटा तेन्ना दिसाचेर मोग उणें तोखूय ना. पूण दीस ओदीक आमच्या जिवितांत मोडादी जाता जेन्ना आमी दुस्मानकाय पयस करून संधान करून दिसाक वाटो घेता तेन्ना ही सोदीक आमकां कोणाक जाता. पूण सगळे तरेची दुस्मानकाय सोडून दिवन मोगान शांती वचून जेवण जेजुआयन आमकां आपयता. जेजू हांवें थोडें आगून करुया आनी आमी आमच्या जिल्ल्याक लक्षता अशी आमची प्रार्थना म्हणून अशें थंयसर आसा. दुस्मानाक बसना जाल्यार आमकांय वचन मेळोंक शकना. दुस्मानकाय बस करून मोगान शांती देवा बरे बरे जीव आनी समा. बेगोनेन गायन गावया ना आमचे लागीं C25 on Pisanigo, C25 page 29. Yeah.
सर्वोपचार बापा मान तपस्वी साव मला बाबा तुझी भक्ती करून आम्ही तुका भोगता त्या बलिदानाचेर तुझी द्वार दिसला ही बेगमनी तुका मान आनी तिचेर वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो ह्या बी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी अभ्यास कुशेन कोश माणूस असून वेगचे आधी ताणे म्हणून घेतलो तू गांधींपासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलवार मुळे हो तुम्ही सुनेत घ्या आणि खाया ही म्हशी दूर तुमचे पासो समोर तुमची तेच कोणी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका व्यान बसलो ती आपल्या सांग दिल्यामुळे तुम्ही समेत घ्या आणि आमचे घेया ही म्हज्या रक्त तशी कास नव्या आनी सस्नीक परराचे हें रोग पावसाचे भोवसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी समेत तुमच्या पासो ते वारो करेन हे म्हज्या उमेसाक कर
हो सेमेस्टर पवित्र आपल्या वर्ग एकठांय करून आम्ही दंतयन मागता सेमेस्टरा आपल्या पृथ्वीचे विस्तारणे तुझे पवित्र सेवेचा विरासपत आणि सिस्टमच्या वैभव बाबा हृदयाच्या मोहे बाबा सगळे याद वर्ग बरोबर तिका किती मुलांना पुनर्जीवनाचा वर्ग सुधारून गेल्या ते आमच्या भावनेशी एकाकृत तांकां तुझे शक्तीन घातल्या सेमेस्टर तुझे तो जळीत कामार पळोवन करतो हांव सेमेस्टरांची दुआ करून आमी मागता आमकां मारी देवाची माय सेवा तुझ्या प्रती तुझे बायबल दोन दुता आनी सहकारी कामार उड्यात ते सगळ्या भक्त बरोबर सस्त्याच्या सुखात आमकां बाळगून त्याच्या सणात तुझी महिमा गावून आमकां खावून करून जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता त्या जेजू मोती त्या जेजू सणाला त्या जेजू काल पवित्र आत्म्याच्या एकवटात सर्व विधान बाबा सर्व आणि वैभव तुका शासनाच्या संस्था ही जेव्हा शिडी संसाराचे पाप करतात शिडीच्या जेवणात पहिल्या
जेजू उगडास पुरीत जाल्यार D20 पान वर्सांनी D20 पेज 58.
मागचे बोलीराव तूं सोदया शेवटा मेळ्या जावया ही एक 570 आणि 1 पेज 76